तो बुडला पळयात तो टिकेट काडनासतना भितर गेलो. सो दॅट वॉटरफॉल सँच्युरीन पडटा. म्हणजे कॉर्पोरेशन GFTC इज नॉट मॅनेजिंग इट. सो सँच्युरीन भितर अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पडटा. सो जेन्ना अशे भुरगे एक्चुली हो स्कूल गेल्ले बट दे वर मॉनिटर्ड. हो भुरगो जो गेल्लो तो ऑन इज ओन टिकेट काडनासतना गेल्लो. सो मागता हांव की प्रत्येकान रिस्पॉन्सिबल आसपाक जाय. अशें बेश्टेच आतां सांगनासतना गेलो कळनासतना गेलो आनी थंय बोर्ड्स मारल्या डेंजर हे ते अशें जेन्ना पळय तुमी पाळण करनात जेन्ना बोर्ड्स घालतात रिस्पॉन्सिबल जेन्ना वागना मागीर अशी घटना घडटात आनी मागीर गव्हर्मेंटाक अननेसेसरी ब्लेम जाता. म्हणटकच प्रत्येकान गव्हर्मेंट इज डुईंग देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी एज अ कॉर्पोरेशन आमी करता आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी बट दीस वॉटरफॉल डजंट कम अंडर द कॉर्पोरेशन. इट इज मॅनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन द सँच्युरी. पण मॅडम खंय तरी सत्तरीचें नांव पिड्ड्यार जाता. सत्तरीन वचून लोक बुडटा अशें एक सगळ्याक चर्चा जाता. पण कितले अशे सत्तरीन आतां दीस इज वन ऑफ केस. तशे बाकीचे वॉटरफॉलार गोंयभर अशे जे अनमॅन्ड वॉटरफॉल्स आसता अनमॅन्ड अशे वॉटर बॉडीज आसता. खूब कडेन कितें आसा अशे मायंड आउट पिट्स आसा. थंय उदक भरता खंय उदक मेळटा थंय लोक वतात आनी पेंवपाक लागतात आनी थंय सांगलां गव्हर्मेंटान हेंय घाल्लां डायरेक्शन की बाबा असल्या एरियांनी पावसाच्या दिसांनी पेंवनाकात. तरी पसून लोक आयकनासतना डुबक्यो मारतात आनी मागीर अशें जाता. सो यू कांट ब्लेम द गव्हर्मेंट फॉर इट ऑर सत्तरी फॉर इट बिकॉज वी आर डुईंग अवर बीट. वी आर एक्टींग रिस्पॉन्सिबली बट हांव लोकां कडेन मागता यू ॲक्ट रिस्पॉन्सिबली. जेन्ना गव्हर्मेंटान बोर्ड्स घाल्या डू नॉट रेस्ट्रिक्टेड एंट्री बट स्टील लोक आयकना न्ही. कोणल्यान वतले उडक्यो मारतले